is one of the oldest group of Father Agnelo abroad. The Friends of Venerable Father Agnelo is a dedicated and committed group. They have immensely helped the cause of Venerable Father Agnelo through their prayers, dedication, commitment and finances. Every year we have a big celebration of Venerable Father Agnelo. Last year, 1,000 gathered to pray for the cause of Venerable Father Agnelo. Like the Friends of Venerable Father Agnelo in the UK, we also have a very committed and dedicated group in Paris who work tirelessly for the cause of Venerable Father Agnelo. The fourth day of Novena is dedicated to the care of creation. The theme for the Novena today is Mission to Care for Creation. In his usual direct style, Pope Francis in his encyclical Laudato Si speaks about Mother Nature. The earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth. We cannot overstress this. We are intricately bound with the whole universe. The destruction of nature is a destruction of humanity. Anjuna, the birthplace of Venerable Father Agnelo, is a little paradise. White sand, rolling sea, green fields, red mud, black rocks. Just idyllic to attract people for physical and mental peace and harmony. The peaceful and serene personality that makes Venerable Agnelo a saint today was definitely influenced by this natural ambience. Destroying this ambience destroys our very human nature itself. It happens everywhere when our selfishness prevails and we arrogantly misuse nature. The saintly person from Anjuna has touched the life of Andrew Pagado, who lives in Swindon in the UK. Andrew shares his experience with us. My name is Andrew Pagado and I'm from Goa Valley. My birth itself is a miracle by Father Agnelo, as I was born premature of 7 months. I've always been a devotee of Father Agnelo. In 2018, I was diagnosed for both kidney failures. Later, to an extent, I realized that only 5% of my kidneys were functional. I was totally devastated. I prayed to Father Agnelo for a miracle. 24th August 2019, I had a kidney transplant. My prayers were answered and on the path of full recovery through an intercession of Father Agnelo. I always pray to God that Father Agnelo should attain sainthood at the earliest. Thank you. मोगाचनो तुमकां सर्वांक देव बरो दीस दिवं. आयच्या ह्या भागी दिसा आनी मान्यवंत फातर आग्नेलाच्या नोवेनाचे ह्या दिसा तुमकां सर्वांक हार्दिक स्वागत. फातर आग्नेलाच्या मजतीन देव तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालूं, तुमकां बरी भलायकी दिवं, तुमची जिणी आनी तुमचो वावर सुफळ करूं म्हूण आमी मागतांव. Santosan, ullasan, binwashi kalsan, balidan betong bapa mandiran samlya, bhakti monan kaltya kalsan kutma spiritan, mahima tuji soda santosan gaita. Santosan, ullasan, binwashi kalsan, balidan betong bapa mandiran samlya, bhakti monan kaltya kalsan kutma spiritan, mahima tuji soda santosan gaita. Buddha tuje aiko karsheta, जिनेथे पाळू कृपा मागता, जिविताच्या उंड्या कथरेता, सस्निक जिवित मन परता. संतोषान उल्हासान दिनवाशी कळसान बलिदान भेटोंक बापा मंदिरान जमल्या.
ती मोनान कलत्या काळजान कुटमास पेरिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोबे आसो. आयचो विशय सृश्टीचो सांबाळ करूंक आमचे आपणे. देवान आपल्या अगोणी जाणवायेन आनी मोगान हो संवसार रचलो. ताणें आमकां आपल्या सारकेचो आनी स्वरुपायचो जावन रचलो आनी आमकां ह्या सृश्टेचो सांबाळ करूंक अधिकार दिले. ही सृश्टी आमकां सगळ्यांक एक देवाचे मोलादीक देणे आनी ह्या सृश्टेन दुबळ्या धाकट्याचे पिडेस्ताची सेवा करूंक आनी एक खरी मनशापणाची जिणी जिवंक आमकां सगळ्यांक जबाबदारी आनी आपणे दिला. तर आमी मान्यवंत फादर आग्नेलाच्या मध्यस्थीन मोगान एकामेकाची सेवा करूंक आनी सृश्टीची रक्षण करूंक आदार आनी कृपा दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. जायते पावटी ह्या रचनेचो सांबाळ करूंक आमी विसरल्या, आमी बेजबाबदारेन जियेल्या. त्या घडयांची दूख धरया आनी देवा लागचें आनी एकामेक लागचें बोगसाणें आमी मागया. सर्व आमी सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच संवाद मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा आमच्या कनवळ्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडी कसलीच अडकळ नासतना खुशाल मनान तुजी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आमच्या सारकेचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळ्याच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर चलतल्या सर्व जीवदाळीचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारकेचो रचलो. देवाच्या सारकेचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळ्याच्या सुकण्याचेर
आनी प्रथवेचेर येतल्या सर मनजदीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, अबळे सगळी पृथ्वी वयली सर बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाची सर रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सव रानवट मनजदीक, अंतराळ्याच्या सुकण्याक आनी धरणीर चरतल्या जीवदाळीक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक, स जिन्साचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवाचें उतर हे देवाचे बडोपकार. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुजे सगळे पृथ्वेर. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुझे सगळे पृथ्वेर. मळबा वयर तुवें तुजी महिमा विस्तारलाय. ल्हान भुरग्याच्या आनी दुदाच्या बाळाच्या तोंडान तूं तुजी स्तुती करूंक लायताय. अशें तूं तुज्या दुस्मनाक खालते करताय, तुज्या वैरींचे आनी विरोध्यांचे तोंड धांपयताय. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुझे सगळे पृथ्वेर. मनीस कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक, मनशापूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक. तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय. महिमेचो आनी मानाचो मुकोट ताचेर घालाय. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुझे सगळे पृथ्वेर. तुज्या हाताच्या कृत्याचेर ताका अधिकार दिलाय. सर वस्तू ताच्या पांया तळा घालाय. बोकरे आनी गोरवां, रानांतलो मनजती पर्यां, आकाशाची सुकणी आनी दर्यांतली मासली सागराच्या वाटांनी भावता, ते सगळे ताचे अधीन केलाय. सर्वेस्परा आमच्या सोम्या, कितले वर्ते नांव तुझे सगळे पृथ्वेर. तुका तो मानवालो, दयेन तुवें विसून काडलोलो. दूत तो नव्या सोल्यासो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माते वा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें नेशें पांगरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काणाप्रास जीव व्हरती आनी नेशनाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळया, अंतराळी सुकणी ती ओंपिनात, लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात, तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत आनी नेसना विशयेंत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात आनी पळयात. ती गोळानात वा वळिनात, तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सालामांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको नेसलोलो ना.
आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात त्या शेतांतलीं तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितले वर्ते तरान तुमकां तो नेसोवचो ना उण्या बावर्त्यानो. जेजू क्रिस्ताची शुभोर्ता. Wakani tuka Krista. क्रिस्ततई मोगाच्या भावांनी भयण्यारो, मानेवंत आग्नेलाच्या 4थ्या दिसाच्या नोवेनांत रसनेसो सांबाळ करूंक आपयल्यांत ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता. भोव अपुरबायेचें घडीत तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. एक 8 वर्सांचो भुरगो ताच्या कुटुंबा सांगाता दर्या देगेर भोवंक गेलो, पूण दर्याची देग प्लास्टीक आनी कोयरांनी भरली. हें पळोवन त्या भुरग्यान तो कोयर विंचूंक सुरू केलें. थंय आयिल्लीं युवा जाणां ताका पळोवन अजाप जालीं. ताणें त्या भुरग्या सांगाता कोयर विंचूंक सुरू केलें आनी अशा सगळ्या लोकांनी त्या दिसा ती दर्या देग नितळ निर्मळ जाली. 8 वर्साच्या भुरग्यान रसनेचो सांबाळ करूंक सगळ्या लोकांक प्रेरण दिलें. मोगाच्यानो, आपापल्या घराभोंवतीच्या परिसराचेर आमी दिश्ट लायतना साबार भाशेची रूख झाडां, व्हडची न्हंय, दर्याची लारां, सुकणीं, मनजाती तुमकां दिसतात. आनी हें सगळें आमकां उडास करता धन्य देवाक आमचे खातीर, मनशाच्या बरेपणा खातीर ताणें हें सगळें रचलां. ह्या देवाचें व्हड बरेपण मानून आमी देवाक मान आनी होगलाप दिवची जबाबदारी आमची जाल्या. पवित्र पुस्तकांत सुरवेर देवान कसो वो संवसार रचलो हें आयकूंक मेळटा. 5 दीस वेगवेगळे रचने रचून 6व्या दिसा देवान मनशाक रचलो. मनशाक रचतना देवान आपल्या सारक्याचो आनी सुरूपायेचो रचून सगळ्या रचनेचो मुकुट ताका केलो. मनीस देवाच्या स्वरुपायेचो देखून मनशाक सगळ्या रचनेचो सांबाळ करूंक जबाबदारी आसा. हाचे वरवीं मनीस देवाक मान आनी होगलाप दिता. त्या देखून मनशान ताच्या परिसराचो सांबाळ करचो, ताचो दुरुपयोग करचो न्हय. मोगाच्यानो, कशें एका तोटाच्या दोनयाक ताणें केल्लें बेळें पळोवन ताची सोबिताय पळोवन कसो संतोश भरीत जाता, तशेंच देवाक ताच्याच स्वरुपायेच्यान रचलेल्या मनशाक पळोवन व्हड संतोश भरीत जाता. आनी म्हजो स्वरूपकार, म्हजीच सावळी म्हणून मनशाक तो मानता. तर आमी हर एकल्यांनी मनीसपणाचें आपोवणें समजून ताचेर नियाळ करून ताची जबाबदारी घेवन सगळ्या सृश्टीचो सांबाळ करून धन्य देवाक मान आनी होगलाप दिवंक गरजेचें. कशें देवान आमकां ताचे रचने वरवीं आमकां सर बरेपणान रचलां, तशेंच आमी हो संवसार बरेपणांत भरूंक जाय. जरी तरी आमी स्वार्थी जावन आमच्याच फायद्याक रचनेचो विबाड केल्यार आमी रचनेच्या विरोध मात्र न्ही, त्या रचलेल्या देवा विरोधी आमी वेता. तशेंच फुडल्या पिळगे विरोधी आमी वेता म्हणलें उडास दवरुया. मोगाच्या भावा भयणीनो, मानेवंत आग्नेल अंजुंच्या एक सोबीत गांवांत जल्मलो आनी ल्हान व्हड जालो. श्रेश्ठेच्या मोगान तो वाडलो. देवाच्या रचने वयर आसली जबाबदारी जाणा आसलो. ताणें श्रेश्ठेचो सांबाळ केलो मात्र न्हय, ताच्या प्रवचनांत देवाच्या रचने विशयेंत सांगून देवाक मान आनी होगलाप दिलो आनी अशें रचने वयलो ताका आसलो मोग मनशेपणाचें आपोवणें ताणें संपूर्ण केलो.
तर आज मुगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, तोच सर्वेस्वर देव रचनेचो ध्वनी, ताच्या रचनेचो सांबाळ करूंक तुका आनी म्हाका आपयता. आसांव आमी तयार? देवाची भुरगीं जावन विश्वासान आनी भावार्थान आमची मागणी ताच्या समोर आमी दवरया. आमचो जबाब: दयाळा बापा, आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा, मागता आमी आमच्या बापसाहेब बेस आनी धार्मीक मुखेल्या बसून ताणें तांचे ताबेन हाच्या सर भावार्थ्यांक प्रकृतीचो रक्षण करूंक आनी विनाश जायनाशे राखून व्हरूंक जायची कृपा दी म्हूण मागता. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक. सर राजकीय मुखेल्यांनी ताणें आपलो वाव निस्वार्थपणी चलोवन व्हरूंक आनी प्रकृतीचो रक्षण करूंक सदांच चुकीवणे करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक. विविध पिडे शिडेनी कश्टांच्या आनी प्रत्येक तरान कोरोना पिडेक बली जाल्ल्या समेस्त आमच्या भाव भयणींनी तांच्या कश्टाच्या संदर्भार देवाची काकूळ आनी पेल्यांचो मोग अनुभव करूंक बेगीनच गूण जावचे बसून देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक. हांगासर ह्या नोवेनाक वांटेली जाल्ल्या समेस्तांनी फादर आग्नेलोच्या मध्यस्थेन परिसर रक्षण करूंक उर्बेन बर म्हूण मागता. दयाळ बापा, आमचे मागणे आयक. सर्वेस्वरा, आमी तुज्या भुरग्यांनी भावार्थांत उसारलें ती मागणी तूं मानून घे. आमी सदांच तुज्या मोगाच्या सावळेंत रावून आमचें जिवीत सारूंक आमकां तुजे कृपेन बर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमिया भरते देने म्हाका संवसारिया पयना जावं हे करे बलिदान जीवन मोचे सोमिया भरते देने म्हाका संवसारिया पयना जावं हे करे बलिदान पातकी जिने मोचे नेना बेटोंक कशें पातकी जिने मोचे नेना बेटोंक कशें उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीज बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया भरते देने म्हाका संवसारिया पयना जावं हे करे बलिदान. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पळय सभेच्या आदावांक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळा बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कश्ट मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत
जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां करपा दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोळ तुवें रचलय, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंद करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकणटा. तारण मेळिल्ली तुजी पोरजा सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता. सांता भोगतांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. दळबारासो सर्वेस्पोर तूं. सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गूट पोरगोटुया. तुझ्या खुसानी पुनर्जीवन पोना भोरमी. तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची काकूत कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दोहे कर म्हूण आमी मागता. हांव कोरमरिये देवाचे मायेस सांगाती तिजो पोती बागयोन झुजे. बागयोंत दोन उतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन सगळे आमी दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिसांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी. सम्या तुजे भितर तुमचे बाग म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतून म्हाका भलायकी मेळटली. जेसू मुझे तई राव, जेसू मुझे तई तू संगी आसताना नाका म्हाका काम. ये जेसू मुझे तई राव, जेसू मुझे तई तू संगी आसताना नाका म्हाका काम. ओत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकांक घडोवन तुका विसरून गेलो. ओत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो, पातकांक घडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे सोमिया फाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे सोमिया फाटी परतलो. जेसू मुझे तई राव, जेसू मुझे तई तू संगी आसताना नाका म्हाका काम. ये जेसू मुझे तई राव, जेसू मुझे तई तू संगी आसताना नाका म्हाका काम.
प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें सर्गीचें बळ खऱ्या मनान केल्ल्या साखरेन आमचे भितर बाळच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यानो रेवलिनो आनी वेलेन्सिया फेर्नांडीस सांताक्रूज मुंबयतावन कळीत करता. आमगेर 7 वर्सां तावन भुरगें नासलें. आमी जायत्या दोतोरांचो ट्रिटमेंट केलो पूण कांयच बरेंपण नासलें. आमी दोगांय निराशी कशीं आसल्ल्या आनी ह्या निराशीपणांत आमी मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो आनी भावार्थान ताच्या नोवेनांत वांटो घेतलो. आमकां ताणें सांडूंक ना, आमचें मागणें ताणें आयकलें आनी आतां आमगेर एक सोबीत भुरगो जल्मला. आमी आतां देवाक आनी मानेवंत आग्नेलाक दिनवासूंक आग्नेल आश्रम मुंबयंत आमी वेतांव. थंयसर दर आयतारा दिसा हजारांनी लोक मानेवंत आग्नेलाच्या भक्तीपणांत वांटो घेतात. मानेवंत आग्नेलाक दिनवास. उपकार मेळोवंक मागणें. सर पदवीदारा देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडवळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवका उद्देशी असुर्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विश्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळोवंक मागया. अगणीत काकुळतीच्या देवा, सरपट पडोवन तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विश्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांतोचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेस्तांचेर आमी खेरीत भाशेन मागणें करता. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकुळसारा बापा, आमच्यो असोतकायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत भाव भयणीचेर बळेपणान तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, वतम्याचें थीरपण, दुखी कोंतीनी सोंसणीकाय, भलायकेची पुनर्ताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बळेपणांत भरून आसूं. तांच्या कश्टां दुख्यांत ती तुजेर बावार्थ दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी भावा भयणीच्या एकवटांत ती सदां काल जियो आनी संतोसान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
आमेन. वचून येयात ख्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. असणारा स्वर्गा संसाराच्या करदया बापा मोगाच्या. Dear friends, I welcome you to the novenas of Father Agnelo from Swindon in the UK. The Friends of Father Agnelo is one of the oldest group of Father Agnelo abroad. The Friends of Venerable Father Agnelo is a dedicated and committed group. They've immensely helped the cause of Venerable Father Agnelo through their prayers, dedication, commitment and finances. Every year we have a big celebration of Venerable Father Agnelo. Last year, 1,000 gathered to pray for the cause of Venerable Father Agnelo. Like the Friends of Venerable Father Agnelo in the UK, we also have a very committed and dedicated group in Paris who work tirelessly for the cause of Venerable Father Agnelo. The fourth day of Novena is dedicated to the care of creation. The theme for the novena today is Mission to Care for Creation. In his usual direct style, Pope Francis in his encyclical Laudato Si speaks about Mother Nature. The earth, our home, is beginning to look more and more like an immense pile of filth. We cannot overstress this. We are intricately bound with the whole universe. The destruction of nature is a destruction of humanity. Anjuna, the birthplace of Venerable Father Agnelo, is a little paradise. White sand, rolling sea, green fields, red mud, black rocks. Just idyllic to attract people for physical and mental peace and harmony. The peaceful and serene personality that makes Venerable Agnelo a saint today was definitely influenced by this natural ambience. Destroying this ambience destroys our very human nature itself. It happens everywhere when our selfishness prevails and we arrogantly misuse nature. The saintly person from Anjuna has touched the life of Andrew Pegado, who lives in Swindon in the UK. Andrew shares his experience with us. My name is Andrew Pegado and I'm from Goa Valley. My birth itself is a miracle by Father Agnelo, as I was born premature of 7 months. I've always been a devotee of Father Agnelo. In 2018, I was diagnosed for both kidney failures. Later, to an extent, I realized that only 5% of my kidneys were functional. I was totally devastated. I prayed to Father Agnelo for a miracle. 24th August 2019, I had a kidney transplant. My prayers were answered and I'm on the path of full recovery through intercession of Father Agnelo. I always pray to God
that Father Agnelo should attain sainthood at the earliest. Thank you. Father Agnelo, angel from above, thy clients call thee with such tender love, without you